लोकांक प्रशासनाचो फायदो जावचो म्हूण जिल्हे ल्हान करचे अशें थारायल्ले. ताचे प्रमाण काणकोण, केपें, सांगे आनी धारबांदोडा तालुक्याचो आस्पाव करून तिसरो जिल्लो निर्माण करपाचो निर्णय घेतलो. तिसऱ्या जिल्ल्याचे केपें मुख्यालय आसतलें. तशेंच जिल्ल्याचें नांव बुधवार मेरेन जाहीर करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. तिसऱ्या जिल्ल्या संदर्भात निमणो निर्णय घेवपा खातीर मंगळारा मुख्यमंत्र्यान विरोधी तशेंच सत्ताधाऱ्यांची बसका आपयली. हे बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. उत्तर आणि दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष वेंचून आयल्यात. मात दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष वेंचणुकेंत एका विरोधकाचें मत फुटपाचो प्रकार घडलो. सत्ताधारी गटाकडेन 15 जाण आसतना भाजपाचो उमेदवार सिद्धार्थ हाका 16 मतां मेळिल्ल्यान दक्षिणेत कोफुसांव निर्माण जाला. सगळीकडे नव्या वर्साची उमेद फाकल्या. गोंयांत सध्या पर्यटकांची गर्दी पळोवपाक मेळटा. लोकांच्या सुरक्षेच्या आनी नव्या वर्साच्या फाटभुंयेर उत्तर आनी दक्षिणेत 100 वयर सुवातांचेर गोंय पुलिसांचे पंगड, एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड आनी डॉग स्क्वॉड तशेंच ट्रॅफिक पुलीस लेगीत तैनात केल्यात अशी माहिती डीजीपी आलोक कुमार हांणी दिली. नव्या वर्साक येवकार दिवपा खातीर पर्यटक व्हडा संख्येन गोंयांत पावल्या. तशेंच गोंयकारूय नव्या वर्साच्या कार्यक्रमांत वांटेकार जातात. ह्या वेळार येरादारी कोयणी जावची न्हय, येरादारी सुरळीत आसची हाचे खातीर म्हत्वाच्या पर्यटन थळांचेर येरादारी पुलीस तैनात केल्यात म्हूण येरादारी पुलीस अधीक्षक प्रबोध शिरवयकर हांणी सांगले. तशेंच नव्यो पार्किंग सुवातो निश्चित केल्यात. येरादारी नेम पाळचे, सोरो पिवन गाडी चलोवची न्हय अशें आवाहन शिरवयकर हांणी केलां. हेच ते कुंकळे पाजरकोंड चारामड्डी वाठारांतल्या जमनीचेर हावसिंग बोर्ड प्रकल्प येवपाचो आसा. कांय वर्सां पयलीं ह्या प्रकल्पा खातीर थळाव्यांनी तशेंच आदलो शार उदरगत मंत्री जॉकी आलेमांव हांणी विरोध केल्लो. उपरांत हो प्रकल्प उबारपाचे हालचाली बंद जाल्ले. आतां परतून प्रस्तावित हावसिंग बोर्ड प्रकल्प येवपाचो आशिल्ल्यान कुंकळकार चाळवल्यात. मंगळारा त्या सुवातेर वचून तांच्यांनी शांतिकायेचें आंदोलन केलें. आमकां हो प्रकल्प नाकाच अशें म्हणीत तांच्यांनी प्रकल्पाक खर विरोध केलो. सरकारान हो प्रकल्प हाडलो जाल्यार वगी रावचे नात अशी शिटकावणी कुंकळकारांनी दिल्या.
फोंड्या वारखण वाठारांत आयतारा जाल्ल्या भिरांकूळ अपघाता उपरांत मशिनांक उजो घालपाच्या प्रकरणात फोंड्या पुलिशेन 2 तरणाट्यांक अटक केल्या. शापूर बांदोडा वाठारांतलो 31 वर्सां पिरायेचो मोहम्मद दादापीर शेख आनी वारखणेचो मिंतेश उर्फ बबलू नायक अशी ह्या दुबावितांची नांवां जावन आसात. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, आमदार कार्लोस फेरेरा आणि एल्टॉन डिकोस्टा हांच्यांनी विधानसभा अधिवेशना पयलीं राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांची भेट घेतली. शासनाचो अपेस, भ्रष्टाचार, कायदो आनी सुवेवस्थेचे प्रस्न, पर्यावरणाचे लुकसाण, गोंयचे अस्तित्वाक धोको निर्माण जावपा विशीं कारवाय करची असो उलो विरोधकांनी मारला. कसमशेळ बेतोड्यात 2 कम्युनिदादीच्या वांगड्यांनी जमनीचे घुसपागोंदळ केल्ल्यान थळाव्यांनी ह्यान आदी लेगीत संबंदीत अधिकाऱ्या सयत मुख्यमंत्र्याक कागाळ नोंद केली. पूण अजून मेरेन कसल्योच हालचाली नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी खंत उक्तायत. आतां थळाव्यांनी SIT दाखल केल्या. तशेंच मुख्यमंत्र्यान हाचेर गंभीर लक्ष दिवन आमकां न्याय दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. तेमवाडो मोर्जे दर्यादेगेर आनीक एका ऑलिव्ह रिडवे कासवान 135 तांतयां घाली. ह्या आदी ऑलिव्ह रिडवे कासवान 99 तांतयां घाल्ली. आतां मेरेन ह्या हंगामात 2 ऑलिव्ह रिडले कासवान तांतयां घाली. फाटल्या वर्सा 206 ऑलिव्ह रिडले कासवांनी दर्यादेगेर तांतयां घाल्ली. गोंयांत वेगवेगळ्यो लोककला पळोवपाक मेळटात. पूण शिवोलच्या जागराकडेन फकत जागर म्हणून पळयनासतना धर्मीक एकचाराचें प्रतीक म्हणूनय अभिमानान पळयतात. ह्या जागरात धर्मीक एकचार अजून तिगून आसा. हजारांनी लोकांनी जागराक हजेरी लावन जागरेश्वर देवाचो आशिर्वाद घेतलो.
गोमंतक वाचता, गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाजे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचता, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा, जी दैनीक म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा. अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनात भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचेर तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो ताचो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आसा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक. उत्तराखंडच्या अल्मोरा जिल्ह्यात जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 6 ते 7 जाणांक दुर्दैवी मरण आयले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बस अचकीत खळयेत पडिल्ल्यान हो अपघात घडलो. बस चालकान चड वेगान बस चलयल्ल्यान हो अपघात घडिल्ल्याचें कळटा. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. चोरला घाट व्हडलेतम वाठारांत मालाची येरादारी करपी टेम्पोक उजो लागपाची घडणूक घडली. मंगळारा फांतोडेर 3 वरांचेर हो उजो लागपाचो प्रकार घडलो. उजो लागिल्ल्यान सुमार 5 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. वाळपयच्या उजो पालपी दळान घडणूक थळार धांव मारून उजो नियंत्रणांत हाडलो. तशेंच सुमार 2 लाखांची मालमत्ता वाडोवपाक दळाक येस आयलें. गाडयेच्या धनयाक दुखापत जाल्ल्याचें कळटा. मंगळारा सकाळी दिल्लीत बरेच धुके पडिल्ल्यान दिल्ली सोनीपत रस्त्यार अपघात घडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण धुक्याक लागून मुखार कांयच दिश्टी पडनाशिल्लें. हाका लागून एक गाडयांचे अपघात जायत रावले. ह्या अपघातात 7 जाणांकूय दुखापत जाल्ल्याचें कळटा. तशेंच गाडयांचेय बी व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाल्लें. दुखापत जाल्ल्यांचेर सध्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात.
दिसांदीस घडपी अपघातांचें प्रमाण उणें जावपाचेंच नांव घेना. मुंबयच्या भांडूप वाठारांत एका प्रवासी बसीन चलत वचप्यांक नेटान धपको दिलो. बस चालकाचो बसीवेलो ताबो सुटिल्ल्यान हो अपघात घडलो. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. उत्तर प्रदेशच्या प्रयागराजात आशिल्ल्या फायर ब्रिगेड कार्यालयात अचकीत उजो लागलो. उजो पावलपी दळाचे जवान थंयच आशिल्ल्यान तांणी बेगोबेग उजो नियंत्रणात हाडलो. वेल्डिंगाचें काम चालू आशिल्ल्यान उज्यान पेट घेतलो अशें जवानांचें म्हणणें आसा. सुदैवान जिवीत हानी मात टळ्ळी. बेंगलोर पुलिसांनी गोळे वखदा तस्करी प्रकरणात 4 जाणांक ताब्यात घेतल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण MDMA, कोकेन, हायड्रो गांजा मिळून वट्ट 8.73 करोडाची घुवळे वखदां जप्त केल्यात. हालीसराक खुबशे तरणाटे भुरगे घुवळे वखदांच्या वेव्हारात घुसपिल्ले दिसून येतात. देखून ह्यो धाडी घालप सुरूच आसा. गोमंतक टीव्हीन कुळे पंचायत वाठारांतल्या कुत्रेकोणात लोखणाची संरक्षण कुणो लावपाची गरज आशिल्ल्याची खबर प्रसारीत केल्ली. ह्या बातमेची दखल घेत सरपंच गोविंद शिरगांवकर हांणी थळाव्या आमदाराच्या नेतृत्वाखाला हो संरक्षण कुणो लायलो. गोमंतक टीव्हीन हाची दखल घेतिल्ल्यान गोमंतक टीव्हीचे उपकार आटयल्यात. दिल्लीत दाट धुक्यासयत कुलकुल्याची थंडी पडिल्ल्यान थळाव्यांक बरोच त्रास सोंसचो पडलो. धुक्याक लागून मुखार कांयच दिश्टी पडनाशिल्ल्यान येरादारी करप्यांक आडखळ जाली. मजगती विमान सेवा लेगीत डिले जाल्ल्यान प्रवाशांची बरीच गैरसोय जाली.
मंगळारा मध्य प्रदेशच्या एका चॉकलेट फॅक्टरीक उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो लागताच उजो पाळपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार दाखल जावन उजो आटोपान धाडलो. उजो नेमको कसो लागलो ते कळपाक मार्ग ना, पूण सुदैवान जिवीत हानी मात टळ्ळी. राजस्थानाच्या ज्युनियर चलयांच्या कबड्डी पंगडान कोलकातात जाल्ल्या नॅशनल कबड्डी स्पर्धेत कांस्य पदक हाताळून घेतला. हे यशान राजस्थानाक मोठो अभिमान मेळिल्लो असून खेळगड्यांच्या मेहनतीविशीं सगळ्या लोकांनी तोखणाय केल्या. मंगळारा दिल्लीक दाट धुके पडिल्ल्यान इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळार 118 विमान सेवा रद्द केली. जाल्यार 200 विमानां डिले जाली, देखून प्रवाशांची गैरसोय जाली. मजगतीं फुडले कांय दीस दिल्लीत दाट धुके पडपाची शक्यताय आसा, अशें हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. तेमवाडो मोर्जे दर्यादेगेर आनीक एका ऑलिव्ह रिडले कासवान 135 तांतयां घाली. ह्या आदी ऑलिव्ह रिडले कासवान 99 तांतयां घाल्ली. आतां मेरेन ह्या हंगामात 2 ऑलिव्ह रिडले कासवान तांतयां घाली. फाटल्या वर्सा 206 ऑलिव्ह रिडले कासवांनी दर्यादेगेर तांतयां घाल्ली. काणकोण म्हालांतल्या प्रशासकीय इमारतीबाबत स्थिती आसा. तशेंच ह्या इमारतीचो स्लॅब कोसळिल्ल्यान लोकांच्या सुरक्षेचो गंभीर प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. संबंधितांनी ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केलां अशें थळाव्यांचें म्हणणें. देखून मंत्री रमेश तवडकर आनी उपजिल्लोधिकारी प्रताप नायक गांवकर हांणी ह्यो इमारती बेगबेग दुरुस्त करून दिवच्यो अशी मागणी थळावे करपाक लागल्यात.
काणकोण पर्तगाळी वाठारांतल्या श्री गोकर्ण जिवोत्तम मठ 2 जानेवारी सावन कांय काळा खातीर भाविकांक प्रवेश दिवपा खातीर बंद दवरपाचो निर्णय केंद्रीय मठ समितीन घेतला. मठाच्या आवाठांत रामायण थीम पार्क उबारतले, देखून भाविकांच्या सुरक्षे खातीर आनी बांदकामांत अडचण निर्माण जावची न्हय म्हूण हो निर्णय घेतला. बांदकामाच्या वाठारांत भाविकांची गर्दी जाता ताका लागून फुडल्या आदेशा मेरेन हो मठ भाविकांक खातीर बंद आसतलो. दिसपट्टे सोरो पियेल्यार माउथ कॅन्सर जावपाची शक्यताय उप्रासता. पयलींच माउथ कॅन्सर मेळपाचें प्रमाण वाडत आसा. वयल्यान तंबाखू खायत जाल्यार भलायकी वाडपाक शकता. दर वर्सा 79,979 जाणांक तरी माउथ कॅन्सराक लागून मरण आयिल्लें आसा. सगळीं ही व्यसनां बंद करीत जाल्यार भलायकी बरी उरतली म्हणून दोतोरांचें म्हणणें. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां बरी पळयात आयच्यो हेडलायन्स.